Misa pहिले Christmas carols Natalan gitanga huno Christmas असो संतोष भोगूंक आमी प्रयत्न करूया हांगासर मिसा पहिले 5 पंगडां मुखांतर क्रिसमस कॅरल्स गायन जाता पहिले एसी धनभयणी ताच्या उपरांत बेतनी धनभयणी त्यानंतर आमचो युवा पंगड त्यानंतर भुरग्यांतां ताच्या उपरांत व्हडाच्या पांयार अशें ही गितां आमकां कळीत आसल्यार आमी तांच्या संगात गायन करची तुमकां कळीत ना तर आमी आयकून संतोष पोमच्यांनी देवाक दिनवास तुमकां मोगाचो स्वागत Yeah.
Just
the vehicle. Car number K19ME7812 is blocking the way. Police are waiting there. Please remove the car.
मोगाचनो आज नाताला रातीचो संभ्रम पक्का काळोखान अंतरान भरलेल्या ह्या संवसाराक उजवाड फांकोनचो दिवो जावन जेजू आयच्या दिसा मनशा रुपी आमचे मदें आयिल्ले पवित्र फेस्त आनी घडी देखून आमकां देवाची करच्याक देव मनीस जाला म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती परगडटा. जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो आमची सोडवण करूंक मात्र न्हय, बगार सोडवण आमची कन्न घेजय जाल्यार आमी कशें जियेजय तें शिकोवंक. देखूनच देवदूतांनी जेजू जल्मातना महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक ह्या संवसारी म्हणलें गायन केलें. देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत वाडत जाय जाल्यार आमी बऱ्या मनाची देव मोगान भरलेली मनशां जावची गरज. संवसाराच्या वस्याक लागून आमचें तें आसचें देव सारकें आनी सुरूप माजवून वेताना तें परत आमी जोडून घेवंक देवान विंचलेली वाट ताच्या पुताक जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारींत धाडची. मनशान देवाक मेजवून कशें जियेजय तें शिकोवंक जेजू ह्या दिसा मनीस जावन संवसारी आयलो आनी ताच्या जिणेत देखीन ताणें आमकां शिकयलें. आमच्या मोगाळ जेजूचो जल्मा संभ्रम आचरसूंक सांगाता मेळ्ळेली आमी सर एकामेकांतय जेजूक पळोवन कुटुंबांत शेजारा आनी आमचे समाजेंत एकामेकाक देवाक दिवची आनी देवाक पळोवची मनशां जावं फावो कर म्हूण मागून हे पवित्र संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवया. आतां आमी प्रवेश गीत गावंक उबी रावया. She
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा दया समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मंगळबा महिनीनो हे मिसाचे बलिदान सर्व मुर्दोम आणि दानीच्या इराद्या तेसावा पासत भेटयता तशेंच अर्गामीस दिता ऑलिव्हर डिसोजा आणि कोटाम अर्गामीस एमेल्डा फर्नांडीस अर्गामीस ऑस्वल्ड अनु रिमा मस्करेनस अर्गामीस सायमन आणि प्रेसिल्ला पिंटो अर्गास प्रकाश स्टेफन मेंडोन्सा अर्गा थॉमस जॉयस सर्डान आणि कोटाम अर्गा मिस लिशा नताशा नोरोना 15वो जन्मदिस ह्या सर्वांच्या त्या सभा गरजा येरद्यापासून आणि आमच्याय त्या सभा गरजा येरद्यापासून देवान आमकांय केल्या सरबरापणाचो उगडास काडून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सर्व संगता भेटोवया भोव अपुरबायेची पवित्र भाग्यवान रातायची जेजू सोडवणदार मनीस रूप घेवन आमचे मदें येवन आमचो मोग करून बोगसून सेवा करून आमकां सुमेस्ता होगडावन घेतलेले ते देवपण दैवीकपण पाटी जोडून दिवच्याक ती वाट सगच्याक आमकां शिकोवच्याक मनीस जावन आयिल्लो पवित्र दीस हो देवाक आमी अर्गां दिवया सोडवणदार जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या पासत जेजून दाखयल्या वाटेन समकोन आमी आनी सडीत दैवीकपणान वाडो आनी मनशापणान परजळोन जेजू समोर सगळ्यांक वांटून गरजेची कृपा हे मीस भेटोवन आमी मागया अस्कत आमी पातकी आमी सर्व आमच्या उण्यापणाचो उगडास करया आनी बक्षाने मागया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपंच वेळार देवा आनी तुमकां बाबा बेगिना म्हजो गुण्यानुसार सांगता मनान दिवन दोनानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संकार म्हळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेगिना म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात मन प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पदकां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो
जगम जळांजी येतेल्या देवा खंयच्याच मनशान तुका केदीस पळेवंक ना पण तुजी आमकां वळख दिवंक तुज्या जिवितांत आमकां भितर काडूंक आनी तुज्या मोगान आमची काळजां भरूंक तुज्या गोपान जियेता त्या तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसाराक धाडलोय। हे पवित्र राती गोरवांच्या गोट्यान आमच्या सैमान तो जल्मालो आनी ताच्या मनशा रुपान तुजे सारके आमी वळखूंक पावया। तुवें आमचो इतलो मोग केलोय देखून संतोश भरीत काळजान आमी तुका देन वाचता आनी तुज्या भुता बराबर तुका बाप म्हणून ताचे सारकी तुजी करीबर्गी जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता। आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक। इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा। काळखान चलतल्या लोकांक एक ओड उजवाड दिश्टी पडलो। मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतलेचेर एक उजवाड पांकलो। तुवें तांचो आनंद वाडयले, तांचो संतोष सोडयले। लुवणेच्या समया संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात। तशे ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात। कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केले तशे तांचे वाराचे झू तांच्या खांदा वयले लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यासो दांडो तुवें मोडून उडयले। धरणीर जणजणतली सगळी पांयतणां आनी रक्तांत लोळयल्ली वस्त्रां उलपून वेतेली आनी उज्याच्या ग्रास जातली। कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां। विचबीत बूद दिनार पदवेदार देव, सस्नीक बाप शांतीचो कुंवर। ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राज्यान सदांकाल शांती आसतली। दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो। आतां हांव नितेकाळी न्यायनिती आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो। दळबरासो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान ते सगळे करतलो। देवाचे उतार हे। Thank
साम पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. मोगाळ भावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सर्वांदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमेंत भरीत येण्याक बागी बरोवश्यान वाट पडून रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व कोटेपणांतल्यो आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडलें. देखून सुमेस्तां आपलें नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शहरांत जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेथलेहेमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पत्नी मोरी ताचे सांगाता गेली. तोवळू ती भरलेली घरभीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुठलावन एका खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळी जागे रावन आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकाच सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया, सगळ्या परजेक व्हडा संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्तू. फाळयांनी गुठलावन खावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच देवदूतां सांगता सर्गीच्या दाळपराचो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मांडवल्यांत
त्या मनशांक संवसारें. देवाचे उतर हें बाळका जेजुतें म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो, संतोषाची आनंदाची उल्हासाची आयची ही रात. या वेळार आमकां सर्वांक संतोष उल्हास, कित्याक आमचो देव मनीस जाल्लें फेस्त, नाताळाचें फेस्त, क्रिसमसाचें फेस्त. तुमकां सर्वांक हांव ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयत आसतना आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, संभ्रामीक मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतराच्या उजवाडान देव कशें मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कित्याक मनीस जालो ह्या विशीं आमी कांय थोडो नियाळ करतले. एक फावटी एकलो भुरगो ताच्या घरच्या आंगणांत भायर रावन वयर पळयत आसतना विमान एरोप्लेन उबो नासलें तो पळोवन आसलो. आनी ते उबो नासतना आपल्या डॅडी लागीं म्हणालो, डॅडी त्या एरोप्लेनान कितें आसा? डॅडी म्हणालो, जण आसात मस्त जण. आनी हाका ह्या भुरग्याक आनीक मदीक चिंतूंक लागलो आनी म्हणालो, थंयसर उबो रायर वयर मनीस कसो वेचें, कशें उगतात, कशें थंय वेतात हांगातावन. डॅडीन म्हळें की आमी हांगातावन थंय वचचें म्हणून ना, विमान एरोप्लेन सकला येता, आमकां घेता आनी फाटीं येता. एरोप्लेन सकला येता, आमकां घेता आनी वयर वेता, वयर उगता. मोगळ भाव भयणीनो, हें निदर्शन आयच्या ह्या फेस्ताक आमकां कांय समजूंक कांय आदार जाय. देव वयर आसा, आमचे चिंताप, मनशा चिंताप. देव सर्वस्व, देव सकला येता, मनीस जाता, आमचे मदें जियेता. इतलें राखेर की नाही, आयचो संदेश देव कित्याक मनीस जालो, देवान कित्याक मनीस जायचे, दोन संगतींनी आमी नियाळ करता. एक, देव मनीस जालो आमकां देवपणाक उबारच्या. देव मनीस जालो आमकां देवपणाक उबारच्या. God became human to make us divine. God became human so that we become divine. दुसरें, देव मनीस जालो आमी मनशापणान जियोवच्याक वा आमी मनशापणान जियोवंक शिकच्याक. देव मनीस जालो. God became human that we become more human. God became human to make us more human. ह्यो दोन संगती आमी नियाळ्या मोगळा भाव भयणीनो. पयलें, देव मनीस जालो आमकां देवपणाक उबारच्याक. कित्याक आमकां देवपणाक उबारचें? नावार्थीक आर्च बिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा, आमी देवाक भियोवन लिपोवन रावची गरज ना. कित्याक देव आमकां लागीं जाला, देव आमकां क्लोज जाला, देखून आमी लिपोवन रावची गरज ना. आदी म्हाका संवसाराच्या सुरवेर आदाम आनी एवेन पाता केलेल्या वेळार देवाच्या हजरेतावन ती पयस केलेल्या वेळार ती लिपोवन रावल्ली. आनी लिपोवन रावतना देवान कितें म्हळें? सर्वेस्परा म्हळें आदामाक, वेर आर यू, खंय आसाय? देवान विचारलें, कित्याक? आदाम दिसना. कित्याक दिसना? आदाम देवाच्या हजरेकाल ना, देवाच्या हुजीर ना. देखून देव विचारता, तूं खंय आसाय? आनी ताच्या उपरांत सगळी पवित्र पुस्तकाची काणी आमी पळयली जाल्यार देव हर एका संगतींनी मनशाक खंय आसाय, मनीस खंय आसा, तो सारक्या जाग्यार आसा की तो सारक्या जाग्यार ना गी, ह्या विशयांत आपल्या देवदूतांक, प्रवाद्यांक, रायांक, नितीकर्त्यांक तो धाडटा.
मनशाक फाटी हाडच्याक देवपणाक उबारच्याक आनी शेके आज नतलांचे फेस्त आपल्या पुताक सुतो धाडटा आनीक मनशांनी देवपणाक उबारच्या पासून देवाचो पूत मनीस जालो गर्दनाच्या गोट्यान गोरवांच्या गोट्यान आमी म्हणटा पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ म्हणटात देव मनीस जालो गोरवांच्या गोठ्यांत कित्याक त्या गोठ्यांत मेळे आसा त्या गोठ्यांत कांटाळो आसा घाण आसा मणजाती आसा भातेन आसा आनी ह्या मेळ्या त्या जाग्यान तावन देव मनशाक संदेश दिता मात्र न्ही थंय तावन मनशाक उबारच्या खातीर पवित्र पुस्तकांत तांचे म्हणटात मनीस इतलो कीळ जाल्लो इतलो मेळो जाल्लो पातका निमती मात्र न्ही ताच्या हंकाराकाल तो विद्रूप जाल्लो सुरवेर देवान आपल्याचें स्वरूप असो जावन मनशाक रचलो पूण तें स्वरूप तें मुखामळू मनशान दवरून घेवना पातका निमती आपल्या हंकारा निमती मनीस तितलो कीळ जालो तितलो मेळो जालो तितलो विद्रूप जालो आनी ह्या खातीर ह्या मनशाक उबारच्या खातीर देवपणाक उबारच्या खातीर देव मनीस जाता देवाचो मोग मनशाक कळीत करता आपणा ते फाटी हाडटा देखून सांग पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 13व्या वाक्यान म्हणटा एका काळार तुमच्या अपराध्यांक आनी तुमच्या पातकाक लागून तुमी मेल्ल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरल्यान सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात देवाचो सारकेसो जावन आमकां ताणें जियोवच्याक नवो जल्म ताणें आमकां दिलो मगर भावो भगिनीनो देव आमकां दिसना पूण आमी सगळ्यां देवाची प्रतिरुपां आमी थंयसर आसा थंयसर देव आजून जियेता देव जेजू आजून जल्मता म्हणलो संदेश आमच्या मुखांतर आमच्या कुटुंबा मुखांतर सामाजीक हर एका जाग्याक तो पावता तर देव मनीस जालो आमकां देवपणाक उबारच्याक दुसरें आनी आखरेचें देव मनीस जालो आमकां मनशापणान जियोवच्याक आमी मनीस जावन जियोवंक सच्चाक देखून एकलो बरयणार म्हणटा ಮನುಷ್ಯರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹುಟ್ಟುವುದು ವಿರಳ ಮನುಷ್ಯರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹುಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ आधुनिक आमी म्हणटा मनशापणस ना मनशाक संबंध ना हांव ल्हान आसतना तावणी देवाचें उतर आयकता केदाळे म्हाका इल्लें डिस्टर्ब जातालें देव मनीस जावन आयलो आनी पवित्र पुस्तकांत हांवें आमी आयकलो तांकां जागो मेळोना मोरयेक जागो मेळोना ते हांगा गेली जागो मेळोना छत्रान जागो मेळोना आनी आखरेक गोरवांच्या गोट्यान जेजूक जल्म दिलो लोक तितलो कठोर घे ताची खाल जमना तितली कठीणायेची गी म्हूण चिंतलो पूण आज मोरी आमकां मुखार येवन सांगची ना पूण आज आमी एक नाल्या एका रितीन आमची खाल जमना कठोर आमी कठीणायेची जाता मनशा संबंधांत आमी कठीणायेची जाता देखून आखरेकपणी त्या गोरवांच्या गोठ्यान ताका जागो मेळ्ळो मनशाने स्वागत करीचे आसले देवाच्या पुताक पूण मनशांनी स्वागत केलो मौनपणी स्वागत केलो त्या गोठ्यांत देव मनीस जालो जल्मलो जागो मेळ्ळो कित्याक गोठ्यांत गोठो बंदू न्ही गोरवांचो गोठो उठतो ताका लॉक ना कोणेय येत कोणेय वशे ती मनशां ती मावून कोणाकी उलयना कोणाकी जोर करिना कोणेय येत कोणेय वशे पूण आज आमची घरां आमची कुटुंबां आमची खाल जमना बंद जाल्या लॉक जाल्या आमच्या कुटुंबाक आमच्या घरांनी आयल्यान स्वागत करीचे पूण सबार फावटी आमचे बागलां बंद आसात आमचे घर आसल्यार ताका दोरो आसा आनी गेट आसा घरांनी जणां आसात की ना गुत्तना पूण गेटीर बोर्ड आसा बिवेअर ऑफ डॉग्स नाय गाळवे एच्चरीत मनशां भितर आसात वा नात पूण मनशान स्वागत करूंक न्ही तुमी आयल्यार एच्चरीत अवकाश ना
वा आमकां खुशी आसल्यार मात्र आमी गेट उक्तेकडेन बटन आयला बटन दामलें जालें म्हाका मोन नासल्यार तुका स्वागत ना आमच्या काळ जमान्याची तशेंच आमकां मोन जालें जाल्यार मात्र आमी स्वागत करता आमी आमची काळ जमाना उक्ती करता पूण मोगाळ भाव भयणीनो मनशापणाची गिरेस्तकाय मनशा जिणगेचें व्हडपण कितें म्हणलें आमी मनशां विसरल्या परत देव मनीस जालो आमच्या सांगता जिवच्या आज हो संभ्रम क्रिस्मस आयलो म्हणटना सगळ्यात खुशीनी संभ्रम आनी संभ्रम जायचेच कित्याक आमचो सोमी जेजू मनीस जावन जल्मला गर्दनाचो गोठो उरले पुरो आमी करता गर्दनाच्या गोठ्यान जाय जाल्लें सगळें आमी क्रीब प्रिपेर करता वस्तू दवरता सोबीत पूण जेजू बाळक मात्र ल्हान तो ल्हानच जायते कित्याक म्हळ्यार बाळक जेजू आनी ह्या ल्हानशा बाळकाक जेजूक आमी दवरता थोडे फावटी सगळें आसा जेजूय बाळोकी दिसना जेजू बाळी दिसना कित्याक म्हळ्यार उरल्यो वस्तू व्हडल्यो एट्रॅक्ट करतात पूण जेजू मात्र एट्रॅक्ट जायना कशें एट्रॅक्ट जावचें आकर्शण ना पूण उरल्यो सोबाय जेजू गर्दनाच्या गोठान लिपला तशें दिसता जेजू गर्दनाच्या गोठान लिपल्यार वडना सोबार फावटी आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी सगळें आसा जेजू लिपला तशें दिसता पण जेजूसून ना म्हणलें बरें भोगता कित्याक आमी हेरांक साक्ष जायचे विटनेस दी जाय आमी देवाची प्रतिरुपां पूण सबार फावटी जेजू कोणगी देखून तुमी आयकलां जावं पुरो टीव्हीर पयल्या गांवांनी सबार फावटी जाल्यार क्रिस्मस का जालें म्हळ्यार क्रिस्मस म्हळ्यार क्रिब क्रिस्मस म्हळ्यार क्रिस्मस ट्री क्रिस्मस म्हळ्यार सांता क्लॉज ते हे सगळे सांगतात जेजू मात्र जल्मलो म्हणून सांगना कोण क्रिस्तांव न्ही क्रिस्तांव पूण जेजू जल्मल्लें तें फेस्त तो गर्दनाचो गोठो देखून उरल्यो संगती जायचे सांता क्लॉज आतां मेन जाला सांता क्लॉज सांत निकोलस सांत बीस साहेब तो जल्म ताच्या डेथ एनिवर्सरी डिसेंबर 6 पयलें जावन देवण आयिल्लें आनीक ते 6 आसा देखून आमच्या डिसेंबर सगळो म्हयनोच तो क्रिस्मस म्हयनो देखून हो संभ्रम आनी तो एक सगळ्यांक गिफ्ट दितालो आनी भुरग्यांक कळनातले बरी गिफ्ट लाभताले भुरग्यांक वडिलांक म्हणून गिफ्टां मेळटालीं भुरग्यांक कळनातले ती ते हांगा दवरतालीं आनी सांता क्लॉज ते दिता म्हणलो तो चिंता तो आज सांता क्लॉजाक बीन रावणी दुसरीच सांता क्लॉज आयल्यार डान्स करचे डान्स आमी करचे सांता क्लॉजाक न्ही पूण सांता क्लॉज डान्स करता आनी ह्या वेळार जेजू लिपता सोडवणदार जायचे जेजू जायचे आमकां बाच्या विधीक आयिल्लो सोडवण करूंक आयलो पूण जेजू दिसना देखून सबार फावटी जेजूच पयस वता तुमी आयकलां जावं पुरो एक फावटी एका कुटुंबांत एक ल्हानशा एका वर्साच्या बालशाचे बर्थडे आसलो बर्थडे आनी व्हडलें सेलिब्रेशन बर्थडे 7 वरां कार्यक्रम आरंभ करूंक देखून सबारांक आपयलें गिफ्ट हाडण्यात आमी जाणाव हें बाळ एका वर्साचें आनी सबार 6 वरांचेर येवंक स्टार्ट जाली गिफ्टां पुरो हाडलीं सैऱ्यांनी आनी ताणें दवरचें तें भितर हाडना ते बेड्डार तळ्यांनी घाली बेड्डार रास घाली पुरो गिफ्टां पुरो 7 वरां जाताना बर्थडे आरंभ जावंक भुरगे हें आसा पळयतना बेड्डार आसले भुरगे आनी गिफ्टां पुरो दवरल्या ताचे वयर आनी भुरगे थंयसर दांबो बांदून मरण पावले असले एक काणिवा घडीत भुरगें सुना संभ्रम कोणाक जेजू बाळकूच ना तर संभ्रम कोणाक आमकां हे जेजू बाळकान हाडून आयले ते शांती समाधान आमच्या कुटुंबाक आमकां मेळाचें फाटल्या दिसांनी मीस जाल्या उपरांत हांव भायर येयल्या वेळार एक स्त्री येवन बेसांव मागून आयिल्ली हांव बेसांव दिता गळगळ्यान रडली आनीक फादर जेजू लागीं मागप ना सुद्दां गेलीस हांव खालें न्ही सारकें जाल्यार ती गेलीस पूण ती गेली रडूनच गेली हांव फाटीं आयल्या उपरांत मागलें केलें आनी मागता आसतना म्हाका भोगलें ती स्त्री खंयच्या परिस्थितींत आसा पडना कसले कश्ट पडना कसले समस्या पडना म्हाका उगडास आयलो क्रिस्मसा वेळार देवाचें उतर दिवंक आसा क्रिस्मस संभ्रम आसा देखून आमी सीजन ऑफ क्रिस्मस म्हणटा म्हज्या मतीक आयलें कितले सबार जाणांक आमकां सीजन ऑफ क्रिस्मस की वा सीजन ऑफ लोनलीनेस सीजन ऑफ स्ट्रगल सीजन ऑफ सॅडनेस बॅडनेस
आमकां कसलें सिजन पडना आमच्या कुटुंबांनी तशेंच जाता आमकां समाधान जायचें संतोश जायचें सबार फावटी आमचे आवय बापूय भुरगीं बाळां आमी नेनाव आमच्या कुटुंबांक कशें आमी एकामेका सांगता जावं पुरो पूण कितले फावटी आमी सांगता एकामेका संतोशान संबंदान आसां जावं पुरो पूण कितले फावटी आमी सांगता तो गर्दनाचो गोठो जर क्रिप आमच्या कुटाम जाल्यार लाईव्ह गर्दनाचो गोठो आनी सुरवेर आराम जाल्लो गर्दनाचो गोठो कोणें आराम केलो सान फ्रांसीस असिसी आनी चरित्र म्हणटा सुरवेलो फर्स्ट क्रिप्स लाईव्ह सकट जिवंत जीव मनशाक दवरलें म्हणून जाती आसलो जीव आसलो आज गर्दनाचो गोठो आमचे कुटाम जावन आमी सांगयत की वा कॉम्पिटिशन दवरल्यार आमचे कुटाम बरो गर्दनाचो गोठो म्हूण येत की वा नेकेत्र सोबी सोबीत नेकेत्रां आमी सोबी सोबीत नेकेत्रां कॉम्पिटिशनाची जावी आमी हांव आनी म्हजी जिणी क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवची जिणी जाता गे आमी मागया आखेर करच्या फुडें पापा फ्रांसीस म्हणटा क्रिसमस इज नॉट जस्ट अ फॅमिली सेलिब्रेशन इट्स हेल्पिंग द सफरिंग्स म्हणून गर्दनाचे आमचे क्रिसमस फेस्त केवळ आमच्या कुटुंबाक न्ही आज प्रत्येक जावन गरजेवंतांक कश्ट जाल्या पासून आमी कश्ट जाल्या पासून आमी गरजेवंतांक व्हडले वस्तूच दिवचे म्हणून ना जर आमचो संबंध रुता केलो जाल्यार एक बरो स्माईल दिलो जाल्यार कितलो संतोष पळया देखून आयचे देवाचें उतर परत तुमच्या उडासाकान हांव आखेर करता देवाच्या उतराच्या आखरेक आमी आयकलें हो तुमकां एक गुर्तो देवदूत येवन म्हणटा थंयसर आसल्या गवळ्यांक हो तुमकां एक गुर्तो फाळयांनी गुट लावन खावणे न्हिदायलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो फाळयांनी गुट लावन खावणे न्हिदायलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो मोगाळ भाव भयणीनो जेजू बाळूक खंय मेळना फाळयांनी गुट लायलेलो आसाय फाळयांनी गुट लावचें म्हळ्यार बोळ ना आसाय साहा तांकां कोणाची गरज आसा तर आमची भाव भयणी आसायक आसात फाळयांनी गुट लायलां कावनेर न्हीद आयलां आसायक न्हीद आयलां तांकां थंयसर बाळूक जेजू मेळटलो येवकारिस्तांचो जेजू उद्या रुपी तुमच्या म्हज्या काळजांनी असो सदांच आमची क्रिस्त जिवीत आमी आमच्या सोमयाक देवाक मनीस जाल्ल्याक आमी देवपणाक आमचे जिवीत उबारच्याक आनी आमी मनशा संबंध रुताक मनशापणाक जियोवच्याक जाय असो आदार मागया आमेन. आमी सगळे उबे रावया म्हणजे भावार्थाची उत्साहाने आमी करया आज भावार्थाची उत्साहाने करतना आनी तो मनीस जालो म्हणटना हे गरीब मावून रमचें जे तकलो बगोवन मनीस जाल्ल्या जेजू तुमचो मान अर्पूंचो एकाच देवा सत म्हणटा सर्पवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार तुम्ही एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सरकाळा आदी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजाल्लो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आनी मनशा पासून आनी आमचे सोडवणे पासून तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो मावन रवया तकल्यो बगोवन मान करया. मुखारशीं आनी आमचे पासो पांच पेला काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मारून सोंसलें आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सरकार सरलो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला
जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनुष्य बी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पिता जाला बापा आनी पिता बराबर ताकाय समस्तको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कादोले आनी दमदता वरवीं स्थापल्ले सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पना जिवंतपणाक आनी सासणांच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन। जी मागणी जी प्रार्थना सर्वेश्वरा देवा मुखार दवरून आज आमी आयकल्लो नतालांचो संदेश देव मनीस जालो आमकां दैवीकपणाक उबारच्या तशेंच आमकां सडीत मनशापणान भरच्या हो संदेश आमी जियोंक करपा मागोन ही मागणी देवाक भेटोवी। सर्गींच्या बापा आमच्या पापा फ्रांसिसान सर गवळ्यांनी याजक धार्मिकांनी जेजून हाडल्या सडवण्याची हात्यारां जावन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक। आमच्या राष्ट्रात आणि सगळ्या संवसारात जेजूचे जनान शांती समाधान हाडून झुजा काटकाय दुस्मानकाय लढाई झगडी पयस करून एकामेकाते तुका वळखून माया मोगान जियेशे तुजो उजवाड दाया कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक। तुझ्या पुता जेजूचे जल्माचे फेस्त आचरसून हांगा एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितान कुटुंबान शेजारा वाड्यांत आनी समाजान जेजूक एकामेकांत पळोवंक आनी माया मोगाची आनी समाधानाची जिणी जिवन सदांच तुजी जावन जिवंक आमकां फावो करून मागता बाबा आमचे मागणे आयक। उजवाड आनी भरोसो जावन आयिल्लो जेजू विविध तरांच्या पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तां कश्ट तेल्यांक विघ्नां अनवरां तुबडिकाये वरवीं विविध तरांच्या बंधनेन आसलेल्या भरोसोचो उजवाड जावन आपणांतय आनी पेल्यांतय देवाचे हजरपण वळखूंक आदार जावं म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक। आमच्या युवा जाणांनी भुरग्यांनी जेजूक आपलो आदर्श जावन घेवन संवसाराच्या आकर्शणाचे गुलाम जायन अशें तांचे जिणेंत जेजूक तांणी लागीं जावन जेजू खातीर जियोंक ताचे बळवंत साक्षी जावंक तांकां जेजूच्या स्पिरितान भर म्हण मागता बाबा आमचे मागणे आयक। भर गांवांत वावुरच्या आमच्या सौर पिरगजगरान सदांच बरी भलायकी तांच्या कामान सवकसाय बरो प्रतिफळ दिवन तांकां जेजून हाडलेले शांती समाधान भोगूंक फावो कर आनी सदांच तुका विश्वासी रावंक जेजूच्या वाटेन चलोवंक कुमो कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक। मौन बुरी वैयक्तीक गरजां पासत मागया कितें मागणी आयच्या दिसा सगळ्याच्या पांयांतळी दवरूंक जाय ती मौन बुरी ताका सांगया। प्रत्येक तरान सर पिडेस प्रायवंत आसो उगडासकान तांचे भलायकी पासत मागया। एका बाबाक कॅन्सर पिडा आसा म्हणून खबर आयल्या देव ताका ताच्या कुटुंबाक दैत दिंदी बळ दिंदी फूड करून आनी जेजू ताका आपूण गुण करून ताच्या जिवितांत उदेलो तो खाडो बेजाराय बेगीनच निवारून दी म्हणून मी सक्कड एक घडी भाव ह्या बाबा पासत मागया।
सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची मागणी तूं स्वीकार कर तुझे बेसांव आमकां दी तुझ्या पुताक जेजू मनीसावन ह्या संवसारी धाडून आमकां चड आनी चड दैवीकपणान जिवंक फोव केल्या पासून अर्गां दिताना जेजून हाडलेलो मोगाचो शांतीचो संदेश आमी जिवन तो हेरांक परगटूंक कुमोवकार तुवें आमकां जेजू मोगाचें देणें जावन दिल्ले बरी आमी आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत आनी समाजीत एकामेकाक मोगाची काणीक जावन कुमोवकार हें मागता तुझ्या बुधा जेजूचे नवी काणिकेच्या पुरुषा वाट पाटी रडी रवा स्वयंसेवक काणीक एकठांय करा Jesus
पदवेदारा देवा बाबा मन तदसलय जा म्हणून मागा. प्रितीच्या बापा तुझो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैन तुका एकवटले. तो हो अजब गोड संभ्रम जी भेटवणी हे प्रकाश पडीत राहती आम्ही तुका करता ती तुका मानो मन आणि तिचे वरवी आमकां अधिक अधिक ताचे सारखी कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नबी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्वकडे आणि सर्वथंय आम्ही तुका देवा सुंफावो. हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझे महिमेचो प्रकाश बांकलो. मनशा रूपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन बसू आमची काळजां. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भौमक दयाळ बाबा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करून आमी ही देवी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कालतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेचपरी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासो पीटर पावलो आमच्या गवळी बापा पासो आनी दमदूतांनी परगटलेलो तो सुखरो भावार सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासो. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी देन आयक. तुझ्या वेदीभुक्तने एकठांय झालेल्या आम्हा समेस्तांचेर दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिवी आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खी पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भाग्यवंत मरयेन आपल्या अहंकारपणान सांबाळून संवसाराच्या सर्वंदाराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात आनी ते मरयेक त्या सज्जा जेजू क्रिस्ताचे
आमच्या सुम्या आणि देवाचे सदांच ओंकार मायेक भक्तीन वंदीत हांव. तेच परी तिच्या पतीक जुजेक तशेंच भगिवन पेद्रू, पावलू आणि आंद्रे ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्त साक्षांक आणि सुमेस तुझ्या भगिवंताक आमी वंदीत हांव. तांच्या पुण्या आणि मागण्याच्या धर्मान तू आमकां सदांच राख आणि आदार दे. बाबा, तुझ्या मुनियांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी. सासनाचे क्यास्तेंतली आमकां निभार आनी तुमी विसरून काडलेल्या आमादे दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या तुझ्या देणयांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावन येरली. जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कसमरण सोसच्या आदल्या दिसा आनी आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच बरी जबान जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समीस घेयात आनी हातूंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासो समीस मनशां पासो ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Havarda so good paragituya. तुझे मणियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरण असो पुन्हा जीवनपणा असो आणि सरकार सज्ञा असो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्या जायत्या देणयांतली महिमेवान देवा आम्ही तुका समर्पित हे निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि ही सडवणीची कास हांचे तो प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिसगा. तुज्या निधी वंशाकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या ह्या मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानू. सरपदवेदार बापा तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरू म्हूण आनी कलतेपणी मागता. अशी ही विधी वेळी तुझ्या पुताची पवित्र कूड आणि रगत सिंधेल्या मासुमेस्तां तुझ्या आशीर्वादान आणि देणयांनी भर.
सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींची काकूट कर. भावार्थाची मोर असून ती आमच्या आदी गेल्यान आणि विश्वात आसात. तांकां आणि क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तान तुझ्या गोपांत उजवाड, सूख आणि शांती मेळो. तुझे अगणित काकुळटीचे विश्वास दवरतल्यान कितें फोन ते पळय नाका. पूण आमची बदकां बोगस आनी जुगोव स्टेफान माथियास बार्नाबास, इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रो, फेलिसिता पेरपेट, आगता लुसिया आग्नेस, सिसिलिया अनास्तासिया या तुझ्या धर्मदूताच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्ताच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्तांच्या सुन्या वरवीं ताजे उदेशीत सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निभा. दया करून या जिवितां स्वस्थ कायम गांधी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानात केल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्पाकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुनिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. सुनियाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. सुनियान आमकां दिल्ली शांती मी वांटून घेवया.
देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यान ती सर्व सुभागी सुया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
महत्वाचो दीस जेजू मनशान ह्या संवसारी आयिल्लो ह्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत वस्ती करप ह्या काळजांत हांव अर्घां घेवया. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बापा, आम्हा पाक्यामध्ये ऐकेर ती जन्मल्या तुझ्या पदाक निष्कळंक मायेच्या हाताने पडून सांगून जो तितलो संतोष तुका भोगलो. ह्या स्पुताकून ह्या वायनाच्या रुपान घेऊन आमची काळजां दादोसपणान उल्हासतात. हेच अंकार मायेच्या आदारान आणि राखणेन जेजू सारखे आम्ही दिसान दीस वाढून तुझे काळी स्तंभान असताना दादोशी करून आणि समेस्त मनशांक तुझ्या मोगाची वळख दिवन आमकां फावो कर. हे आम्ही मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. संभ्रमिक आशीर्वादा खातीर तुमच्या तकले बघाया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळो पयस केलो आणि ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बापू अगुणाचो काळो पयस करू आणि सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरू. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गोवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरून आणि शुभ वार्तामानाचे दूत तुमकां करू. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आणि संसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आणि इश्टागात दिवन आणि सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आणि सरपद वेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदांच आसूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती हांव तुमकां धाडटा. दया करून बसा. मोगाळ बांबयनीनो आणि सर्व याजक वेदीचेर आसलेले बापा रोंगलोबो, बापा आयबा, बाप लॉरेन्स, बाप विवेक आणि बाप आयबन मारता तुमकां समेस्तान भागी नातालां फेस्त मागता. बाळक जेजू तुमकां आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व सण्यांक ताणें हाडलेलें शांती समाधान दया करूं म्हण मागता. परगांवांत आनी कुटुंबा भायर आसच्या तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व सण्यांकी फेस्ताचे शुभाशय पाठोवन देवाचे विस्तार आशीर्वाद आनी जेजून हाडलेलें शांती समाधान येतेच मापान तांकां मेळो म्हण आमी मागता. तोड्यो तिळसो जुबले वर्साचें बुक्ताबन पापान सा पेद्रूचे बासिलिकाचे पवित्र दार उगडचे मुखांतर रोमान आज उक्ताबन करता. डिसेंबर 29 आयतारा परवा आयतारा DACजींत गोवळी बाप अधिकृत रितीन जुबले वर्स उक्ताबन करतलो. 7:30 वरां रोजाई सान कोपेला हांव पवित्र कुरिस्के कॅथेड्रलाक दबाजीक पुरशां. 8 वरां कॅथेड्रलांत
पवित्र एवकारिस्तांचे बलिदान शहरांतल्या फिरगस लोकांक ह्या पुरुषावाक आनी मिसावाक आपोवणें आसा. कोणाक साध्य जाता तांणी परवा आयतारा 7:30 वरार पुरुषावाक सांतान कॉपेल आनी 8 वरार कॅथेड्रल मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवया. फाल्यां सकाळीं मिसा 6:30 वरार आनी 9:15 वरार 15 वरार कोंकणी मिसा 8 वरार इंग्लीश मिस आसता. 28 तारीखेर शनिवारा बाळकांचो दीस. ह्या दीस मिसा सकाळीं 8 वरार भुरग्यांक आनी सांजेर 5 वरार. 8 वरांच्या मिसा उपरांत भुरग्यां खातीर विशेष मागणें आसतलें. दया कर भुरग्यांक मिसाक तुमी धाडा. तांकांच येवंक जायना तर तुमी आपोवन हाडा. नेमतुल्या भुरग्यांक विशेष प्रार्थना तांचे पासून आसा. 29 तारीखेर परवा मंगळारा वर्साचो 11सो दीस. फाटल्या वर्सा देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणाक अर्गांनीम आनी नवे वर्स ताचे कृपे बेसावान आराम करूं सांजेर 7 वरार आराधन आसतलें. 8 वरार संभ्रमीक मिसा बलिदान हांगासर उक्त्या मैदानार. जानेर 1 तारीखेर मिसा सकाळीं 6 वरार 7 वरार आनी 8 वरार इंग्लीश मिस. सांजेर मिस त्या दिसी आसचें ना. फाल्यांच्या दिसांय सांजेर मिस आसचें. फेस्ताच्या संभ्रमाक विविध रितीची सेवा दिल्ल्या सर्वांक ह्या घडी देव बरें करूं म्हणून आशेता. प्रत्येक जावन हांगाची ह्या मैदानाची आनी वेदीची सगळी तयारी केल्ल्या गोंडीक परिशदेक उपाध्यक्ष विनोद सोजा, कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिट्टो, सर्व गुरकारांक गोंडी परिशद सन्या सगळ्या मेलविचारान पळोवन मार्गदर्शन दिल्ल्या ज्या दोगांय सहाय्यक याजकांक आनी वावर करूंक सकाळीं आनी सांजेर हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं बाळका जेजूची बेसावां तुमचेर मागता. आल्तारीक फुलां दान दिल्ल्या श्रीमती आयरीन सरदाना आनी कोटा अप्पर बेंदूर पयलो वाडो हांकां देव बरें करूं बाळक जेजूची बेसावां तुमचेर मागता. रंगीन गायन केल्ल्या गायन मंडळी कॉयर मेस्त्री ऑस्वल्ड डिसोजा, वसंत केळगाड्यांक गायलेल्या सर्व सन्यांक धन्यवाद. बाळका जेजूची बेसावां तुमचेर पडो. देवस्तुतीची मंडळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाक जी जबाबदारी घेतलेल्या डॉल्फी लोबो, वेदी सेवकांक, देवस्तुतेन भाग घेतलेल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून बाळका जेजूची बेसावां मागता. भवानी तुमी पळयता सोबीत नेकेत्रा फाटल्यान थंयसर एक मजबूत क्रिसमस ट्री हो तयार केल्ल्या आल्फ्रेडाक माटिसा, पावलो CAL सण्या आनी तांचे संगता दीस आनी रात वावर केल्ल्यास आनी सहकार दिल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा बाळका जेजूची बेसावां तुमचेर मागता. आयची केक आनी स्नॅक्स स्पॉन्सर केल्ल्या ओलिव्हर डिसोस इगर्जे दुसरो वाडो आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं. ह्या पॅकेटीन तुमकां केक आसा, चिकन समोसा आसा आनी एक सॉफ्ट ड्रिंक आसा. हे तुमी सकाळीं मागीर बाळकाचो उमो घेवन पाटी वेतना थंयसर तुमकां वांटतले सकाळीं घेवचें. आनी हें दान दिल्ल्या बऱ्या मनाच्या ओलिव्हराक मी देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर धराड बेसावां मागता. हे सगळें पॅकिंग करून कुमो केल्या बेतरी धर्मयल्या आनी तांकां सहकार दिल्या इतर सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आईच्या कर्साक मुर्दोम रावून दान दिवन आदार दिल्या सर्वांक देव बरें करूं बाळक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आल्तार म्हणून कुमो केल्या सर्व स्त्रियांक फुलांनी ती सोबीत रितीन सजयल्या एसी सिस्टम सकाळ तावन दनपार पर्यंत आनी वावर करून ही सोबीत वाजां केल्या आनी ती मांडून दवरल्या. तांचो उपकार बावडटा बाळका जेजूची बेसावां मागता. तशेंच
या वेदीचेर विविध तरांची मंडावळ करून वावरलेल्या मेरण्यान अरुणाक देव बरें करूं. फेस्ताच्या संभ्रमात विविध रितीची सेवा दिल्या सर्व धर्म भयण्यांक आनी बऱ्या मनान ल्हान व्हड सेवा दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. बाळक जेजूची बेसावा तुमचेर पडो. सर्व तराच्या तयारेच्या गरजांक स्पंदन केल्ल्या मॅनेजर रवीक, शॉनाक, लिनेटाक, झीटाक देव बरें करूं. सोबीत गर्दाना गोटो केल्ल्या दीपक आनी कातोलीक सभेच्या सन्यांक देव बरें करूं. हेच्या पयले गर्दाना गोट्याक एक भेट दिवन पळोवन बसोवंक तुमचे लागीं विनंती. लायटिंगाची वेवस्था केल्या अरुण इलेक्ट्रिकल्साच्या अरुण आनी ताच्या कामेऱ्यांक. ध्वनीवर्धकाची मंडावळ केल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्साच्या क्रिस्टीक आनी तांच्या कामेऱ्यांक देव बरें करूं. बाळक जेजू तुमचेर धराळ बेसावा घालूं. स्नॅक्सवांची जबाबदारी घेतलेल्या CL सन्यांक आनी तांकां सहकार दिवच्या सर्वांक धन्यवाद. बाळकाच्या उम्याक इमाजी दान दिल्ल्या सर्व दानींक देव बरें करूं म्हणटा. जेजू मरी जुजेचे नवे इमाजी हांगासर तुमी पळयता तो नव्यो हाडल्या 6,000 रुपये दिव. जर कोणाकी स्पॉन्सर करूं मन आसा तर अवकाश आसा. तशेंच कुंभार दवरचे व्हडले 2 सिबोरी तुमी पळयले. आज हांगासर ताचे एकाचे मोल 8,000. एक दोन स्पॉन्सर आयला आनी एक आसा कोणाक स्पॉन्सर करूं मन आसा तर तुमकां अवकाश आसा. ताचे मोल 8,000 रुपये. शिस्त सांबाळून कुमो केल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची बेसावा तुमचेर मागता. आज बरें प्रवचन करून आयच्या दिसा असो जोगतो संदेश आमकां दिल्या बाप अरुण लोबो आनी सहपेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक देव बरें करूं. नेविल पेरेरा तशेंच आल्तार आनी साक्रीस नितळ दवरूंक सगळ्या वर्सां सेवा दिवच्या सर्व स्त्रियांक देव बरें करूं. बाळका जेजूची बेसावा तुमचेर आसूं. आमकां जायत्या जाणांनी याजकांक क्रिसमस संदेश धाडल्या. थोड्यांनी कुसवाण धाडला, थोड्यांनी केक धाडल्या आनी थोड्यांनी काणीक सयत काबारांनी दान आमकां दिल्या. तुमचो मोग हुस्को हाका आमी ऋणी जावन आसा. आनी हे धाडिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या आमच्या बिरगसगारांक, कोवेंदाच्या सर्व सुपिरियरांक, धर्म भयणी तशेंच बिरगसगारांक देव बरें करूं. तुमचेर धराळ बाळक जेजूची बेसावा आमी मागता. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश दिल्या सेंट ॲग्नेस कॉन्व्हेंट सुपिरियर आनी येसू प्रेमनिकेतन कॉन्व्हेंट सुपिरियर तुमकां सर्व बिरगसगारांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची बेसावा तुमच्या मिसा वावराचेर मागता. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಬಾಳ ಯೇಸು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. बाळक जेजूची इमाजी आमकां जाय म्हणलें आनी बऱ्या मनान जायत्या जाणांनी मुखार येवन आमकां ही दान दिल्यान. आमकां लेखाच्या चड दानी आयल्यात. थोड्यो पोरण्यो जाल्यात, त्यो नव्यो हाडूंक आसात. सगळी नव्यो करूंक जाय आसल्यो पूण आमकां वेळार एका सायजाच्यो मेळो ना देखून मुख्या वर्सांनी आमी त्यो हाडटल्यो आनी ती दान दिली जावन आसात. ऑल्विन सोजानी कोटाम बेंदोर, ब्लांच विजेता रॉड्रिगस इगर्जे वाडो पयलो, डॉक्टर लिनस बेनेडिक्टा पिंटो आनी कोटाम 5 इमाज्यो मेळ्ळ्यो. 5 इमाजी स्वाई बस्तानी दिला. नावनाका नोरका देवा दुसरो वाडो, इयान आनी इजाक डिसोजा इगर्जे वाडो दुसरो, लैला डिसोजा लोवर बेंदोर पयलो, अरुण वर्जिनिया कंकनाडी पयलो, फिलिप युनाई क्वाड्रस आनी कोटाम कद्री दुसरो, नावनाका नोरकाद्री दुसरो, नावनाका मल्लिकट्टे पयलो. आता बाळकाचो उमो 16 जाग्यांनी आसतलो. त्या वेळार तुमी गेल्ली कांय मेडिकल फंडाक जावन आसते. उमो घेवन येताना थंयसरच तुमकां स्नॅक्स पॅकेट दितात. ते घेवंक तुमचे लागीं विनंती. पुरसोत आसा तर इल्लो वेळ रावा.
एकामेकाक फेस्ताची शुभाशय पटया एकामेकाक बर्सा उलया क्रिसमस येमचे मीस पेटोवन वेचे आनी घरा बसून बसचे नाही हो संभ्रम आमी मीस पेटोवन केलो आनी आमच्या भाऊ बांधवपणान तो करीत फिरगस आमी एक कुटां एकामेकाचे हात मेळोवन हांसो दिवन आमी बरें मागल्यानंतर ह्या फेस्ताचो संभ्रम दवरतो जातलो एक दोन पॅकेट्स घेया आनी उपरांत एकामेका मेळा थंयसर मेळोवन उल्हास पटाया. अकरेक एक विनंती स्वयंसेवकांनी सीएल संघांनी गोळी परिषद संघांनी कदेला अट्टी दवर लोक गेल्या उपरांत उडासवाला कदेला अट्टी दवरून गरजेच्यो वस्तू ही गरजेत हाडूल्यो आनी इतर संगती पाटी त्याच जाग्यार घालून तुम्ही खूब करची तुझ्या सकाळी परत हांगासर मीस आसा सकल वस्तू त्या जाग्यार पडोवंक जाय एकल्या दोगान केल्यार सगळी रात केल्यार जमचे ना हाताक हात मेळयलो तर मस्तू जावन आयली तर पुण्य जावन हें काम बेगी आमकां करूंक जातलें देखून सहकार दियात म्हणून विनंती करता. आतां कोणाक बाळोक जेजूच्या उम्याक इमाजी घेवन रावोंक आमी विनंती केल्या त्या दोन भयण्यांनी नियाजक बाबांनी येवचे बाळोक जेजूची इमाज घेवन तुमकां नमेरलेल्या जाग्याक वेचे हांव ती कान दिता ती दिल्या उपरांत तुमी त्या जाग्याक वेचे स्वयंसेवकांनी 2 लायनींनी कुंभाराक आयलेले बरी येवंक सांगचे 2 पदरा बसना एकच पदरा एक इमाज घेया व्यक्ती इमाज घेवन आसता पूण 2 लायनींनी येवचे कोणाय जिबेन वा तोंडान उमो दिवंक ना भलायकेच्या दृश्टेन फकत उजव्या हातान दापून उमो घेवचो. तुमची काणीक आसा जाल्यार बेगेक अल्तार बरगे 2 जण थंयसर आसतात ती काणीक तुमी घालची पाटी येताना तुमकां पॅकेट्स दिता स्वयंसेवक ते घेवचे मेवेचे एकामेका विश करचे मागीर तुमी घरा वयचे.